Just imagine. मित्रों, हंसी मजाक का दौर कायम है, अंधेरा कायम रहे, हास्य कायम रहे. वेलकम बॅक. मित्रांनो, तुमकां अशें केन्ना जाता एक एकदां की तुमी कोणा कडेन उलयता पळय ते तो उलयता तें आयकतकूच तुमकां आनी एका खंयच्या तरी मनशाची बी याद येता. त्या मनशाचें उलोवप आनी एका दुसऱ्या मनशाचें याद दिवन वयता. पयर म्हाका तशें जालें. हांव उलयतालो ट्युरिजम मिनिस्टर दिलीप परुळेकरा कडेन, पण साक्षात म्हाका आदले होम मिनिस्टर रवी नायका कडेन हेंच्याच कडेन हांव उलयतां काय कितें असो म्हाका आभास जालो जणू. आतां कोण कोणाची कॉपी मारता तें कळना मात. Just imagine. सर, आमी पावसान पळयतात की येदे अशे 6-7 मीटर खड्डे रस्त्यार पडलेले आहा आनी तितून टू व्हिलर घेवन भोंवपी लोक मागीर भितर पडटात बाबड्यांनी, इंजर्ड बी जातात. अशे इन्सिडंट डेली घडटा. बरें, सद्या सर ट्युरिजमाक वयर काडटलो जाल्यार कितें गरज आसा? आमी जर टुरिजमाक बूस्ट दितले, टुरिजम जर वाडयतले जाल्यार आमकां नव्या एअरपोर्टाची गरज आसा. आनी आमी टुरिजमाक हॉर्लिक्स दितले जाल्यार कितें जाय? सर, तुमी सांगचे सिरियसली आन्सर बी दिवपाक रेडी जाल्या. सर, मायकल लोबो कालांगूटचो MLA हेंच्या कडेन ड्रग्सान खंय कोण कोण आसात तेंची सगळ्यांची नांवां आसात, पण तो ती ओपनली सांगिना. ऑफकोर्स हांव आनी म्हाजे डिपार्टमेंटाचे मनीस आसा. आमकां विश्वास आसना कितें. सगळ्यांक खबर आसा. आतां हें काय आमी म्हणिना हें. एवरीवन इज इनवॉल्व इन दॅट. Everyone is involved in that. But for example, अशी काय नांवां सांगू शकता तुम्ही, म्हणजे काय पर्सनल नांवां सांगतलो जाल्यार अशी? आतां पर्सनल नांव म्हणल्यार कितें XYZ, दिलीप परुळेकर, दीपक राणे. बरें, म्हाका एक सांगा, ही लाडली लक्ष्मीची स्कीम आसा पळय ती बेगीन मेळपाक जाय जाल्यार कितें करप? XYZ ह्या नांवान एप्लाय करचें, आमी तांकां दिता. मिलानो, तुम्ही खऱ्यांनी तशें करशात बी. जस्ट इमॅजिन, डोंट फॉरगेट. सरूय मातसो फकाणां करपाच्या मुडान आसा. आनी दिलीप सर, प्लीज स्टॉप इमिटेटिंग रवी नायका. आनी काय ना. Just imagine. नेता खंय एक बरो अभिनेता आसता अशें आमी आयकल्लें. काय पॉलिटिशियन इतली बेस बरी एक्टिंग करतात, इतले भोले सामके जावपाचो प्रयत्न करतात आनी आमकां बाबा कांयच खबर ना अशें. आता जेन्ना डॉक्टर विल्फ्रेड मिस्कितान अशें म्हटलें, I am not interested to contest and I have decided not to contest elections. विल्फ्रेड मिस्किता लोकसभा इलेक्शन कॉन्टेस्ट करिना म्हणटा. सो आतां दामू नायकाचो रास्ता सारको साफ. एक्सेप्ट विजय सरदेसाय सदांच त्या रस्त्यार आसतलो. पण हें कळटकूच दामून आपल्या तोंडार मात सुद्दां एक्सायटमेंट हाडलें ना. कितें कंट्रोल करता फेशियल एक्सप्रेशन आनी आपल्या इमोशनांचेर. आर्टिस्ट सुद्दां कांयच न्हू खंयचो तेज्या फुडें. पया दामू, विल्फ्रेड मिस्किता लोकसभा इलेक्शन कॉन्टेस्टूच करिना म्हणटा. सो सावथ गोंयान तुजी तिकेट 100% पक्की. कितें म्हणटा तूं, हॅप्पी? लोकसभेच्या दृश्टीन पार्टी जो कितें विचार, पार्टीचो जो कितें विचार आसा तो आमकांच मान्य आसा. ओ पळयात तरी, तोंडार सामके अशे न्यूट्रल भाव आनी मनान सामके काव काव. नट सम्राटा, तुका अभिवादन करता हांव. कितें कंट्रोल करता तूं सामके इमोशन्स तुज्या. पार्टीन जर सांगलें की ह्या इलेक्शना खातीर तुवें लडपाक जाय जाल्यार डेफिनेटली हांव पार्टीचें मान्य करचें पडटलें. हो, आवय. आनी पार्टी ना म्हणीत जाल्यार मागीर कॉन्टेस्ट करचोच ना तर तूं. पयली गजाल म्हणल्यार अटल बिहारी वाजपेयीचें जेन्ना गव्हर्मेंट आशिल्लें तेन्ना एका सिटान आमचें सरकार पडिल्लें, सगळ्यांक याद आसा. आनी एक सिटान सरकार पडलें, तो अनुभव आनी तो इतिहास ताजो आसा. म्हणजे तूं तुज्या पार्टी हायकमांडाक अशें सांगपाक सोदता की तुका जर सावथ गोंयची तिकेट दिली ना जाल्यार BJPचे सीट थंय येवचें, म्हणजे BJP वील लूज 1 सीट अशें. बरें, जर नरेंद्र सावयकर जर बंड करीत हेच्या विरुद्ध, तोय सावथ गोंयाच्यान कॉन्टेस्ट करपाक सोदता न्ही नरेंद्र सावयकर. ह्या कुटील हास्याचो जस्ट इमॅजिनान कितें अर्थ लावपाचो. बरें, नरेंद्र सावयकराक कसो कितें हँडल करतलो तूं? खूब प्रॉब्लेमॅटीक जावं शकता. गेल्या वर्सा 2009 फाटली ताका तिकेट दिली, आमी काम केलां. आनी ह्या फावटी नरेंद्र सावयकराक पार्टीन तिकेट दिली ना आनी तुका तिकेट दिली जाल्यार तो म्हज्या खातीर काम करतलो, तो म्हज्या खातीर काम करतलो, तो म्हज्या खातीर काम करतलो. Just imagine.
हांव सदां इतलो कन्फ्यूज आसता सदांच आनी त्या दिसांनी NCPचे कांय लिडर म्हाज्या कडेन येयल्या गाराणी बी घेवन म्हाज्या कडेन तेंच्या खंय एरियान पावर कट जाता खंय भरपूर सो हेचेर कितें करुया अशें विचारपाक ट्राजन निळकंठ हळर्णकर आनी जुजे फिलीप आतां म्हाज्या कडेन येयल्या हांवूच इन्वर्टरांचेर दीस काडटा आनी हेंकां हांव कितें सांगू Just imagine. आमी काय पावरान ना सद्या आनी पवारूय लागीं धरिना आनी तितून पावर सप्लाय सुद्दां सारको नासता मिनिस्टरा कडेन गेलो मिनिस्टर आयकना MLA कडेन तर आमी वचूच शकना लायट येता वता येता गेली जाल्यार 2-2 वरां येना येयली जाल्यार 2 वरां वयर रावना करपाचें कितें आमी कितें तरी अशें उपाय सांगा आमकां मातसो प्लीज आमी येयल्या तुमच्या कडेन पण आतां कितें करया आलिया भोगासी असावे सादर म्हणपाचें आनी लायट गेली काय ओगी घेवपाची चादर आनी कितें करतले आमी सोडून या भारत देवावर बरें मॅक्झिमम हांव तुमकां इतलेंच सांगूं शकता तुमी आतां इतले येयल्या न्ही हांव तुमकां इतलेंच सांगूं शकता की तुमी पावर मिनिस्टर मिलिंद नायकाच्या विरुद्ध एक बारीकशी प्रेस कॉन्फरन्स घेया कळ्ळें उलया तुमी आनी सीएमाचेर मातशें आक्रमण करा आनी पावर मिनिस्टराचेर तुमी प्रेस कॉन्फरन्स घेया रोखडे फाल्यांच घेया Just imagine. आनी इश्टानो तेंच्यांनी म्हाजो एडवायस आयकून प्रेस कॉन्फरन्स खऱ्यांनीच घेतली आं इतली सत्यानाशी चल्ल्या की एका वरान लायट वयता म्हणटकच हें दाखोवन दिता ह्या पावर मिनिस्टराक हे कॉन्स्टिट्युएन्सी कांय पडोंक ना काय म्हणून ट्राजानो तुवें रायगडला जेव्हा जाग येते संगीत मंदार माला संगीत मानापमान ययाती देवयानी श्रीमंत दामोदर पंत ही सगळी नाटकां केन्ना पळयल्या तुवें ही सगळी नाटकां बंद करून प्रीपेड मिटर्स फिक्स करा पण ट्राजानो फक्त इशू आनी कॉन्ट्रोवर्सी हितूनच फक्त पॉलिटिकल कला आनी कलाकाराचे कांयच पडलेलें ना हांकां फ्रेंडानो आमी कितें करया आमी इमॅजिनेशन फ्रॉम आर्कायव्स पळोवया सीझन 1 जस्ट इमॅजिनांतले कांय वेचीक आनी यादगार इमॅजिनेशन्स कितें भाई कितें I'm in the top of the world, yes! हॅलो बाय सध्या सुट्टी स्टार्ट जाल्या आणि खूप मजा करता आसतलो न्हू सध्या अशे चॉकलेट्स खावप खेळप फ्रेंड्स बीन्स भरपूर सो आता नो मोर स्टडीज नो मोर होमवर्क अँड नो फोर्सिबली स्लीपिंग अर्ली It is my choice to have a friend that way. I want to share my tiffin with her. I want to share my snacks with him. As we can see, there are some forces, communal forces, which try to make people apart. You must be watching cartoon films, huh? At our times, no. I used to like Spider-Man or He-Man. Which cartoon character you like? Have you watched Tom and Jerry's new series or the new Harry Potter movie? You have saw, huh? I've also seen that Congress had wanted to sign a nuclear deal, and in that also they made a lot of commotion in the whole of our country. They made a lot of commotion. But I think signing the nuclear deal, it would take India one step forward in becoming a superpower. कितें उलयता रे शुगर हेंच मरते पांचवेचे भुरगे हे रॉंग बी भुरगे आमी विचारना मरे कितें उलयता सो शुभ्राती टेल मी which lifestyle you like म्हणजे you like the school lifestyle where you have to do homework and you have to go early school and restrictions or you like this holiday fun filled lifestyle We want to have a secular lifestyle just like the Gandhi family. I've seen them and I really, they inspire me a lot because I feel that if we can also become that way, then India tomorrow will become a superpower. Cool. 9, 8, 7, 6. Bye. म्हाका एक सांग तूं गोंयान तुका कितें कितें आवडटा what you like in Goa beaches temples churches what have you discovered in Goa In Goa I've seen children who take intoxications, who take alcohol and all.
Please stop it. We don't have that much capability to be in politics. We can't go and do politics. We want to save the environment. Like now, India is in big need of saving in the environment. I've seen that in Goa, there are no dust. I've not seen any dustbin in Goa. Please stop it. Go and watch Cartoon Network. Go and watch Pogo or Ben 10 or Tom and Jerry, whatever. As it is, TV is not that important in our life. Okay, thank you very very much. देव बरें करूं. हांव आनी केन्नाच खंयच्याच भुरग्याची इंटरव्यू घेवचो ना. जाय जाल्यार ओसामा बिन लादेन नाजाल्यार दाऊद इब्राहिम कोणाची इंटरव्यू घेवची पूण हांव भुरग्याची इंटरव्यू म्हणटा ती ह्या मदीं घेवचो ना आनी ते घेवचो ना कशेंच घेवचो ना. कितें भाई कितें I'm in the top of the world, yes! आणि इश्टानो ह्याच बरोबर आयचो जस्ट इमॅजिन आमी हांगाच सोंपयता आयचो एपिसोड. पण विसरूं नाका, जस्ट इमॅजिनाक तुमची गरज आसा. जर तुमच्या कडेन बरी कला आसा, जर तुमी एक बरे मिमिक्री आर्टिस्ट आसा, बरी कॉमेडी करूं शकता, बरी एक्टिंग करूं शकता, बरी कॉमेडी स्क्रिप्ट बरोवंक शकता एक 3-4 मिनटांची, जाल्यार तुमी अवश्य म्हाका फोन करा 8390-540-510 ह्या नंबरार आनी तुमकां भाग जावपाक मेळटलो. यू कॅन बी अ पार्ट ऑफ जस्ट इमॅजिन इन द फ्युचर एपिसोड्स. विसरूं नाकात म्हाका फोन करपाक. और म्हज्या फेसबुकाचेर तुमी आसात तेन्ना म्हाज्या इनबॉक्सान तुमचो नंबर सुद्दां सोडला आतां. आय विल कॉन्टॅक्ट यू. आनी कितें फीडबॅक्स बी दिवंक जाय जाल्यार आमचो features@prudentmedia.in ह्या हाचेर तुमी म्हाका मेल करूं शकतात. सो मेळुया फुडल्या आठवड्यान. तो पर्यंत कीप imagining and keep smiling. Bye bye. Just imagine.